वाडयल्ल्या उदकाच्या बिलांक लागून आम आदमी पक्षान गोंय सरकाराचेर फोग काडलो। फाटल्या 8 दिसां भितर लोकांनी भरमसाट पयशे भरल्या ते लोकांचे पयशे परत करचे म्हण आपाची सरकाराक शिटकावणी। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। फाटले कितलेच आठवडे गोंयांत उदक चर्चा आशिल्ली त्यो भरमसाट उदकाचें बील येतालें आनी उदकाचें बील आयलें इतलें भरमसाट कित्याक तें फक्त ताजो जबाबदार आसा प्रमोद सावंत। आम आदमी पार्टीन जेन्ना पयली घोशणा केली, जी गॅरंटी केली की लायटीचें बील 300 युनिट पर्यंत आम आदमी पार्टी वेव करतले, फुकट दितले, ते घोशणा करतकच ती गॅरंटी जेन्ना आम आदमी पार्टीन दिली, प्रमोद सावंत आणि बीजेपी सरकाराक कशें रिएक्ट करचें तें कळूना। ताणें एक शॉर्ट टर्म उपाय म्हणून कितें डिक्लेअर केलें की गोंयच्या लोकांक पूण 16,000 युनिट फुकट दिता, 16,000 लिटर म्हणजे 16 युनिट। आनी पयलीं आमी सांगिल्लें तशें 16 युनिट म्हणजे फक्त 60 रुपया बिलाचेर कमी जातले प्रत्येक गोंयकाराचेर। आमी म्हणत आयिल्ले आशिल्ले खंयची स्कीम कॉपी सुद्दां करतलो न्हय, अक्कल जाय पडटा। फक्त तकली जर कोणाक आसा वापरपाची जाल्यार ती कॉपी करपाची इमॅजिनेशन करून कॉपी करपाक येता, ती सुद्दां बीजेपी कडेन ना। काल जी घोशणा केली, बॅक ट्रॅक केलें की आमी लायटीच्या बिलांनी कॅल्क्युलेशन येता, ताका इतलो वेळ लागलो लोकां कडल्यान समजुपाक। ऑक्टोबर म्हयन्यान हांवें स्वता म्हापशेचो PWD डिपार्टमेंट जो आसा त्या इंजिनियराक विचारपाक गेल्लो, कित्याक एक सिंगल विडो, एक विधवा बायल एकटीच रावता घरांत, तिका सुद्दां बील आयलें 48,000चे, 48,000चे। तें बील हांवें फोर्सान ते फाटो लागून ताणें कमी करून घेतलें आनी जे बरोबर फिगर आसता ताचेर हाडलो। अशीं मागीर लाखांनी बिलां वेगवेगळ्या गोंयच्या लोकांना आयकूंक मेळ्ळें। थोड्यांक 1.5 लाखाचें बील, थोड्यांक 70,000चें बील, अशीं बिलां लोकांक येवपाक लागलीं। तेन्ना काल प्रमोद सावंतान ती दखल घेतली। तें दखल घेवपाक कारण की हे सरकारचें एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट फेल जालां। ताणें पयलीं खंयची स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक अभ्यास करचो पडटा, बेठेक कॉपी केलें म्हूण जायना। एक अभ्यास करून ताजेर कितलो वर्कआउट करतलो आनी बील टॅरिफ जर रॉंग करता कॅल्क्युलेट डिपार्टमेंट, तो PWD मिनिस्टर आनी ताचो जो स्टाफ बसला ते पूर्णपणे जबाबदार आसा हे लोकांक मानसीक छळ करपाक, लोकांक हॅरेसमेंट करपाक। तेन्ना आम आदमी पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसतलो, लोकांचे मुद्दे घेवन सदांच आसा। आमी पयलीं फुडाकार घेतिल्लो PWDच्या मुद्द्याचेर, लायटीचो घेतलोच, ताचो आमी 300 युनिटची घोशणा केली आनी आतां हे PWD बिलांचो जो घोळ केला वॉटर बिलांचो, ताका सावंत आनी पूर्णपणे PWD डिपार्टमेंट मिनिस्टर जबाबदार आसा। तेन्ना बेगींतल्या बेगीन जाणें कोणें पयशे भरले बिलांचेर, बेगींतल्या बेगीन सावंतान ते रिफंड करपाक जाय। हे एकदम गरजेचें आसा, बेगींतल्या बेगीन। कोड ऑफ कंडक्ट सुरू जावच्या पयलीं सगळें जावपाक जाय रिफंड हे। की लोकांनी कश्टान कमयल्लो पयसो हे बिलां भरला, रॉंग बिलां सगळीं तुमच्या फक्त नाटक झेडपा खातीर। कित्याक तुमकां 300 युनिट आमी जेन्ना 20 घोशणा केली, कशें रिएक्ट करचें तें कळूना आनी हो सगळो तुमी घोळ केला। तेन्ना सावंतान तुमकां शिटकावणी दिता, फुडल्या 8 दिसां भितर जे पयशे गोंयकारांनी भरिल्ले आसा तुमचे भरमसाट बिलांचे, उदकाच्या बिलांचे, ते रिफंड करचे आनी आमकां PWD डिपार्टमेंटाक एक वायट नोट येवपाक जाय, एक प्रेस नोट करपाक जाय तुमी की इतलो तुमी रिफंड अमावंट केला, इतले बिल एक्सेस बिल जालो, तो अमावंट लोकांक कळपाक जाय गोंयच्या लोकांक, आनी तुमी तो रिफंड केला।